फर्मागुडी बांदोडेच्या वाठारात येवपी प्रस्तावित IIT प्रकल्प आनी TCP कलम 39A चेर वेलिंग प्रियोळ कुंकळे ग्रामसभेत ही चर्चा बरीच गरम जाली। चर्चे उपरांत थळाव्यांनी आनी पंचायतीच्या वांगड्यांनी एकमतान IIT प्रकल्प आनी कलम 39A या दोनूय गजालींक खर विरोध करीत थाराव पास केलो। थळाव्यांच्या मतान प्रस्तावित प्रकल्पा खातीर विचारात घेतिल्लो दोंगराळ वाठार पर्यावरणीय नदरेत खूपच गरजेचो आसा। या दोंगुल्लेचेर उदका स्त्रोत आनी गिरेस्त जैवविविधताय आसा, तशेंच कटमगाळ दादा देवाचो पवित्र थळ आसा। अशा सुवातेर व्हड प्रमाणात उदरगत प्रकल्प स्थापन केल्यार पर्यावरण आनी थळाव्या संस्कृतायेचेर गंभीर परिणाम जावंक शकता असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला। तशेंच ह्या वेळार थळाव्यांनी TCP कलम 39A संबंधीय खर विरोध केलो। पर्यावरण, शेताक तशेंच थळाव्या लोकांच्या हिताक प्राधान्य दिवचे अशी मागणी ताणें केल्या। ते भायर खंयचोय व्हड उदरगत प्रकल्प चालीक लावचे पयलीं लोकांक विश्वासात घेवप गरजेचे आसात। ग्रामसभेत मान्य केल्लो थाराव राज्य सरकार TCP खात्या आनी संबंधित अधिकाऱ्यांक धाडपाचोय निर्णय ह्या वेळार घेतलो। चर्चा जाली तो म्हणल्यार आमचो IIT प्रोजेक्ट जो कटमगाळी येवपाचो आसा, कटमगाळी परिसरांत म्हणटा तो, सो तेका सगळ्या ग्रामस्थांनी आमी मेळोन म्हणटा तो ओपोज केल्लो आसा। कारण तो प्रोजेक्ट हो एक इतिहासाचो न्ही, तर इतिहासाचो जावन आसा, ताका लागून सगळ्यांनी संस्कृताय म्हणटा तसो सगळ्या विरोध केल्लो आसा। आनी पंचायतीनूय आमकां सहभाग सपोर्ट केल्लो आसा की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका, आमी गांवकाऱ्यां बरोबर आसा म्हणून। सो दुसरो म्हणल्यार 39A हो स्क्रॅप करचो म्हणून हेजें आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा। सगळ्यांनी पंच सदस्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा आनी ही सगळी जी हें आसा तें रेजोल्युशन आसा तें कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा, TCP आसूं जावं बाकीचे आमदार आसूं आनी कोण आसूं तांकां सगळ्यांक फॉरवर्ड करपाचें आमी ठरयल्लें आसा। आमचे विद्यमान CM प्रमोद सावंत हांकांय म्हाजो रिक्वेस्ट आसा, तुमी जर निसर्गाचें जतन करतले, आमचे देवी देवचारांची स्थानां आनी तो जो पर्यावरण गोरवांचें रक्षण, गोरक्षकाचेर जर तुमकां अभिमान आसा जाल्यार हांव CMाक खरो मना पासून रिक्वेस्ट करता, तुमी ह्या वाठारांत जो पळय प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता तो प्रोजेक्ट तुमकां सुद्दां घातक थारतलो, तुमच्या जिवनाचेर घातक थारतलो। तेन्ना हांव तुमकां एक ईश्वराचो भक्त ह्या नात्यान तुमकां सांगता, तुमी ते एका चड जोर दिवं नाका आनी त्या पेक्षा जे कडेन खंय जावंक जाय, जे कडेन कोणाकूच कटकट ना अशें स्थळांक तो वाडपाचो प्रयत्न करा, पूण हो वाठाराक नाका। तो प्रोजेक्ट आसा पळय तो गोंयभरांतल्यान धांवडून घातला, तो आमकां कित्याक हांगा ताका खंयच मान्यता दिवना, कोणेच ताका सपोर्ट करना, तो हांगा हाडून आमच्या हड्ड्यार घालता कित्याक, कोणा तरी हितून खावपाचें आसा, कितें करपाचें आसा म्हणून तो प्रोजेक्ट हांगा हाडून करता। अशें तें जाता जाल्यार तें बेगीन बंद करचें। निसर्गाची सगळी जिवनाची गाडी चलताली ती आज आमची पुराय सामकी 1% उरलेली आसा, 100% 1% उरलेली आसा। जाल्यार तिवूय जर आमी नाश करूंक शकतले जाल्यार फुडें आनी पर्याय ना। कारण हे जे मंत्री आमदार सुद्दां जे पळय कितें करता ते सद्याक खरोखरच अशे लोकांचे प्रश्न पयलीं समजोन विचाराक घेना। आनी ही तुमची इतले ज्ञानी आसून, सत्तेर आशिल्ल्या व्यक्ती सुद्दां तुमी आसून जर तुमकां ही बुद्ध सुचना, मागीर लोक आवाज करतकीर मागीर तुमकां दिसता की लोक अपोज हाडटा। ही पयली तुमची चूक आसा, लोकांक पयली हेका घेया, विचाराक घेया। लोकांक जर मान्य आसा जाल्यार फुडें ती गाडी घेवपाची। ते निसर्ग टिकून दवरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आमकां साथ जाय। हेका तुमी सुद्दां सगळ्या आमदार मंत्र्यांनी विरोध करता। जर तुमी पाठिंबो दिवंक लागले जाल्यार तुमी त्या देवतांचेर कुराड घालता आनी मागीर तुमकां हें चुकपाचें ना। हांव सांगता, हांव तुमकां हें पुराण जी भागवत सारकेलें, दिव्य भगवद्गीता सारकेल्या ह्या विचारांनी हांव वागता आनी त्या विचाराचेर आसन तें ज्ञान आसा ती तुमचें सगळें दिल्लें आसा। आनी तेजो जर तुमी नाश करता जाल्यार तुमचो फुडें भविश्यात नाश आसा हें सामकें तुमी धरून घेया। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।